गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। विकसीत भारताचो फुडार जेन झी आनी जेन अल्फा पिळग्यांच्या आसा हातांत। फुडल्या 25 वर्सां खातीर राष्ट्र निर्मितीत योगदान दिवपाचें आवाहन केलें मुख्यमंत्र्यान। स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळी वेळार डीजीपी आलोक कुमार हांकां खर उष्णतायेक लागून आयली घुंवळ। तांची भलायकी आसा स्थिर, गोंय पुलिसांची म्हायती। राज्यांतल्या 18 खण ब्लॉकांचो जाला लिलाव। 6 खणी जाल्यात सुरू। फुडल्या वर्सात ऑक्टोबर मेरेन खण वेवसाय पुराय क्षमतेन जातले सुरू। मुख्यमंत्र्यान केली घोषणा। गोयच्या आग्वाद किल्लो आनी बंदखणी विशीं केल्ल्या व्हायरल व्हिडिओचेर घेतले दखल। पर्यटकांनी नेमाचें उल्लंघन केल्यार करतले खर कारवाय। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची म्हायती। हणजूण वाठारांत जावपी आवाजाच्या प्रदुशणा आड केले आंदोलन। आवाजाच्या प्रदुशणाचेर खर कारवायची हणजूणकारांनी केली मागणी। म्हापसा हायस्कुलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या ड्रेनेजींतल्यान सिवरेज उक्ताडार व्हांवपाक लागिल्ल्यान उप्रासला प्रश्न। कागाळ करून लेगीत करूंक ना कारवाय, थळाव्यांचो आरोप। आता खबरो विस्तारान। गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान येवपी 6 म्हयन्यांत 6 ते 8 हजार रोजगारांच्यो संदी उपलब्ध करून दितले, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली। तशेंच कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं सुमार 3000 तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिल्यात। फुडल्या कांय काळात आनीक 2000 जाणांची भरती जातली। स्वातंत्र्य दिसा निमतान पणजे जाल्ले कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो। पुराय गोंयासयत पणजे लेगीत स्वातंत्र्य दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तिरंगो हुबोवन झेंड्याक मानवंदना दिली। तशेंच समेस्तांक स्वातंत्र्य दिसाची परबी भेटयली। जायत्या मळार बरी कामगिरी केल्ले खातीर पुलीस अधिकाऱ्यांक तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांक पुरस्कार भेटयले। गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान येवपी 6 म्हयन्यांत 6 ते 8 हजार रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करून दितले, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली। तशेंच कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं सुमार 3000 तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिल्यात। फुडल्या कांय काळात आनीक 2000 जाणांची भरती जातली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। चवथी पयली पर्वरे फ्लायओव्हराचें उक्तावण जातलें। तशेंच 2026-27 ह्या आर्थीक वर्साच्या पयल्या 6 म्हयन्यांत सरकारान 1 रुपयाचें नवें रीण घेवंक नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। वित्तीय वर्ष 2026-27 पहिल्या 6 म्हयन्यांत आमी 1 रुपयाचो सुद्धा नवे रीण घेनासतना कार्यभार सांबाळटा, ही गोंयकारा खातीर आनी म्हज्या खातीरय एक अभिमानाची गजाल आसा। फिस्कल प्रुडंट, स्ट्रॉंगर रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन, डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर अँड रिस्पॉन्सिबल डेट मॅनेजमेंट ह्या म्हज्या सरकाराच्यो टिकाऊ यत्न, जाका लागून आमकां आयज नावलौकीक मेळटा। गांवागावींतल्यान विणिल्ले सगळ्याक एकमेका कडेन जोडपी बरे रस्ते आनी पूल बांदीत आसा। आमचे राष्ट्रीय महामार्ग फाटल्या 12 वर्सांत कशे बदल्ल्यात हाची गवाय दर एकलो गोंयकार दिवपाक शकता। फाटल्या 12 वर्सांत एकूण 299 किलोमीटरचे नवीन हायवे कन्स्ट्रक्शन गोंयांत जाल्यात। जुवारी ब्रिज, मोपा लिंक रोड, बिचोलीम बायपास, मडगांव वेस्टर्न बायपास ही कांय महत्वाची उदाहरण आसा। 10 वर्सां वयर सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ हांकां पूर्ण वेळ सेवेन घेवपाचो निर्णय आमी घेतला आनी तांच्या भविष्याची जतनाय आमी थोड्याच दिसां भितर करतले। आमी पळयता की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे स्थापीत करून 3000च्या पेक्षा चड भुरग्यांक आमी गोंयभरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शकल्यो, हेच गोंय सरकारान दाखोवन दिलां। येता त्या काळात आनीक 2000 भुरग्यांक गोवा स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपरंट पद्दतींतल्यान सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, हे अभिमानान मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सांगता आसतना खूब खासा खोस भोगता। गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या नावाची संस्था पयलेच फावटी एस्टाब्लिश करून तांकां
आम्ही अशा पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्यान दिवपाक शकले. 5,000च्या पेक्षा चड भुरगे आज ह्या गोवा ह्युमन रिसोर्सांत हांगासर काम करता आसतना आमी पळयता. तांकांय बी म्हणजे योग्य तो पगार आणि मोबदलो दिवपाचो सरकाराची मोख आसा. अशा पद्दतीत सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीत नोकऱ्यो ह्यो आनीक नव्यान क्रिएट करीत आसा. आणि ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आणि त्याच बरोबर वर्क चार्ज या डिपार्टमेंटा अंतर्गत आम्ही फुडल्या येता त्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमकां खात्री आसा की 6 ते 8,000 नोकऱ्यो ह्यो आनीकूय बी आमी निर्माण करपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 80व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळी वेळार डीजीपी आलोक कुमार हांकां खर उश्णतायेक लागून घुंवळ येवपाची घडणूक घडली. उपरांत तांकां हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो. मजगतीं तांची भलायकी स्थिर आसा अशी माहिती गोंय पुलिसांनी दिली. गोंयच्या उदरगतीच्या नदरेन मायनिंगेचें व्हड योगदान आसा. राज्यांतल्या 18 खण ब्लॉकांचो लिलाव जाला आनी 6 खणी सुरू जाल्यात. फुडल्या वर्सात ऑक्टोबर मेरेन खण वेवसाय पुराय क्षमतेन सुरू जातले आनी सरकाराक 1,000 कोटी येणावळ जमा जावपाची आसा. हातूंतल्यान ट्रक वा मायनिंग भागांतल्या लोकांक आर्थीक उदरगतीचें सामान मेळटलें. तरणाट्यांक नवी संद मेळटली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंयच्या उदरगतीच्या दृश्टीन मायनिंग इंडस्ट्री हाचो व्हडलो हात आसा. आमी फाटल्या वर्सांत प्रयत्न करीत तोपर्यंत 18 मायनिंग ब्लॉक आमी ऑक्शन करपाक शकले. भितरले 6 मायनिंग ब्लॉक सुरवात जाल्या. थोड्या दिसाच्या भितर उरलेले मायनिंग ब्लॉक हे व्यवस्थित रित्या सुरवात जातले. डंप पॉलिसीच्या अंतर्गत 20 डम्प्स आम्ही ऑक्शन करपाक शकले. म्हाका खात्री आसा की फुडल्या ऑक्टोबर पर्यंत सुरळीत रित्या मायनिंग सुरू जातले, जेणे करून आतापर्यंत जवळपास 1,000 कोटीचो महसूल हो आमच्या मायनिंग खात्यात जमा जावपाचो आसा आणि हातूंतल्यान ट्रक किंवा मायनिंग भागातल्या सगळ्या लोकांक आर्थिक उदरगतीचे साधन मेळटले. नव्या तरणाट्यांक नव्यो संधी हांगासर उपलब्ध जातलो हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. गोंयचो इतिहासीक आग्वाद किल्लो आनी बंदखणी विशीं पर्यटकांनी केल्ले वेगवेगळ्या प्रकाराचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला. हे विशीं विचारले तेन्ना ह्या प्रकाराचेर खोलायेन चवकशी करतले अशी जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली. गोंयचो इतिहास आनी स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या बलिदान आग्वाद किल्ल्यांतल्या डिजिटल म्युझियमांतल्यान दाखयतात. तशेंच बंदखणीच्या कांय प्रतिबंधीत सुवातेर पर्यटकांक प्रवेश करपाक परवानगी ना. देखून नेमांचें उल्लंघन केल्यार खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली. जितले लोकांक आसा तितले आमकांय आमचे स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बलिदानाचे मान आसा, अभिमान आसा तांचो. थोडे आमचे आतां भितर ना. प्रकल्प जेन्ना तयार केला सुद्दां प्रकल्प तयार करता आसतना आमचे बलिदान स्वातंत्र्य सैनिकांक दिल्ले राम मनोहर लोहियाची काणी सगळ्यो थंय सारक्यो क्लियरली वाया डिजिटल म्युझियम ऑल्सो वी हॅव डिस्प्लेड इट फॉर द टुरिस्ट की जगाक कळपाक जाय की जे देशा स्टेटीक 14 वर्सां मागीर आमकां लिबरेशन मेळ्ळें, देशाक इंडिपेंडन्स मेळटकच ताजी काणी कशी आशिल्ली, पुर्तुगेज वेळार कितें जालें, पुर्तुगेजाक भायर काडपाक कशें आयले, देशाचे सगळे कशें आयले, लोक कशे जमा जाले, हे सगळ्यात कळपा खातीर हिस्ट्री थंय आसा. जो जागो सायंटिफीक प्रमाणे जेली आसा ताका खंयच कोणाच अलाव करना आमी थंय आनी वचपाकूय थंय विथ एनी अदर थिंग्स वी आर नॉट अलाविंग अदर देन टेकिंग अ विजीट इन दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन. एवरी टुरिस्टीक प्लेस नीड्स एम्युनिटीज अराउंड द प्लेस एंड एम्युनिटीज आर आउटसायड. सो समज तूं म्हणटा कितें आसा हांव डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करता, पूण म्हज्या पूर्ण खात्री म्हाका आसा की भितर काय आसचें ना. असले जाल्यार भायल्या सायडीक जंय एम्युनिटीज फेसिलिटीज सगळ्यो आमकां प्रोवायड करच्यो पडटा, जंय एनी डेस्टिनेशन आसता टुरिजम खातीर तशें आसत ते तरी एखादी आसतलें. थंय आसा जाल्यार वेगळी विचार, पूण भितर करचें ना आनी करून आमी दियाय ना. केल्लें आसा जाल्यार डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन वॉट इज डीम फिट. हणजूण वाठारांत वाडपी आवाजाच्या प्रदुशणा आड थळाव्यांनी आंदोलन केलें. हणजूणच्या पुलीस स्टेशना भायर मेणवाती पेटून आंदोलन केलें. वाडपी आवाजाच्या प्रदुशणा खातीर लोकांच्या जिणेचेर परिणाम जाता असो आरोप थळाव्यांनी केलो. आवाजाच्या प्रदुशणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर संबंधितांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या.
सगळ्यांक तांकां आवाजाचो त्रास जाता लिमीट क्रॉस करून म्युजीक वाजयलें जाता ताका लागून हांगा आमी हांव एक सांगूंक सोदतां कंप्लेन केल्या कंप्लेन घेयना कंप्लेन घेतली जाल्यार तेचेर काम करना ती कंप्लेन फुडें वचना हांव नोकरी हें अशें कित्याक लागून जाता तें आयज आमी गांवचो लोक सगळो जेन्ना जेन्ना हांगा फुडें येता जेन्ना जेन्ना आमी हांगा येवन बायट दिता जेन्ना जेन्ना कंप्लेन दिता तेजेर एक्शन जायना आनी आमकां लागून पंच असो सरपंच असो MLA असो कोण एक्शन घेयना इतल्या तेंपाक हांव लोकांक लागून येताली आयज हांव म्हाकाच लागून हांगा येयल्या म्हाजें घर बंदीरवाड्याचेर हेच्या पयलीं जेन्ना 10, 11, 12 जाली शॉपां बंद जाताली लोक न्हिदतालो आयज 10 जाली की शॉपां ओपन जाता शॉपां ओपन जाता म्हणून कंप्लेन करपाक हांव येवंक ना 10 जाली 11 जाली म्युजीक वाजता म्युजीक वाजताय म्हणून हांव येवंक ना म्युजिकेक एक लिमीट जाय आमकां पार्ट्यो जाय म्हाजे टँकर आसा म्हाजे बायक आसा रेंटाक म्हाजे रूम रेंटाक आसा म्हाजो आख्खो बिझनस टुरिजमाचेर आसा म्हाका टुरिजम हांगा डेव्हलप जाल्लो जावप आनी तो लिमिटान जाल्लो जावप कायद्यान जाल्लो जावप हेच सांगपाक हांव हांगा येता लोक अशे वारे घालता की दुश्मन जे आहा ते पार्ट्यो नाका म्हणून लोक येयला हांगा स्कुलाचे जे टिचरी येयल्यात ते जाणटे आसा 70 ते 60 वर्साचे 50, 40 वर्साची जे आसा टिचरी तांकां झेम ना ती आयज रडटा ती म्हणटा दुसरे दीस उठोन भुरग्यांक तुमचेच शिकोवपाक जाय आमी कशी शिकयतली आमकां झेम पडना म्युजिकाची कंप्लेन हांगा करूंक येयल्या जाल्यार पुलीस फोन घेयना आनी पुलीस येयले तेन्ना म्युजीक घालता पुलीस परते हांगा येयल्या उपरांत म्युजीक चालू जाता आमची दखल घेणारो कोणूच ना 10 जाल्या उपरांत म्युजीक तेजो वॉल्यूम आनीक वाडयतात ते इन्स्टेड ऑफ ब्रिंगींग इट डावन दे जस्ट ब्लास्ट द म्युजीक खंयच्या वाठारान रायट फ्रॉम द फ्ली मार्केट एरिया टील बागोतर ओके आता हांगा कितल्यांक स्टार्ट जाता म्युजीक म्युजीक स्टार्ट जाता 7 8 बट आफ्टर 10 o'clock they just increase the volume they like challenging them कोणाची म्युजीक कॉक्सपियर हा एक मागीर और हा मकानी हा जायती हा पोलीस सांगतात त्यांच्याकडे परमिशन आवडा बंद करता मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर इलीगल परमिशन दाखवायचं कलेक्टर परमिशन like Coxpier त्यांच्या लायसन ना they might be having a bar license पण त्याची आणि काय ना ओके सो आता तुम्ही येयले पळय पुलीस स्टेशनार तुमकां आता पियान कितें सांगलो तुमी मेळपाक पियान गेले एश्युरन्स दिला दॅट ही विल सेंड हिज मॅन पेट्रोलिंग धाडटा करतले आनी आमकां इश्युअर केला ते म्युजीक हे करतले वॉल्यूम डावन करतले आमी म्हापसा रेमी स्टुडिओ मुखार आनी ज्ञानप्रसारक हायस्कुलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या ड्रेनेजींतल्यान सिवरेजीचें उदक उक्ताडार व्हांवपाक लागला पुराय वाठारांत दुर्गंधी पातळिल्ल्यान लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला तशेंच ह्या सिवरेजांतल्यानूच विद्यार्थी पालक यो वच करीत आसा देखून ज्ञानप्रसारक हायस्कुलाच्या हेडमास्टर रेमी स्टुडिओचे धनी आनी हेर दुकानदारांनी संबंधिता कडेन कागाळ केल्ली मात आजून मेरेन कांयच कारवाय करूंक ना देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या problem on the Remy side gate of our school, Nyan Prasarak Vidyalaya, State Bank Road. For this, we have already made letters to the municipality, to the PWD, as well as to the health department. For time being, we have closed down the gate on the Remy side for the students to come and go. The students are coming to school by using 2 gates, and that is the Pankar side gate and the Rec store gate. Also, we have made a letter to the deputy collector about the issue, and we are waiting for them to do the needful at the earliest for the benefit of our students. सिवेजाचो इश्यू जो आसा तो केन्नाच्यान चालू आसा We have made a letter to the municipality on 3rd of August, so it has few days before that it has started. बट तरी आसतना अजून एक्शन घेयना तेचेर तुमी कितें म्हणटा We have approached also, they are saying they are doing it, but nothing is yet been seen concrete.
आमी भुरग्यांक आनी पेरंटाकूय अवेअर केला की आमच्या सायडींतल्यान आमी प्रयत्न सगळे केल्यात आनी भुरग्यांची हेल्थ इश्यू कितें जावचे न्ही म्हणून आमी सध्या ती गेट बंद दवरली आनी भुरग्यांक आनी पेरंटांक रिक्वेस्ट केला की ते सायडींतल्यान तेंच्यांनी स्कुलाक येवचें न्ही आनी वचचें बी न्ही. मातशें आपले हेल्थ सांबाळपा खातीर तेंच्यांनी पानकर सायड किंवा रेक्स सायडीची गेट यूज करची इतलें आमी तांकां सध्या तरी सांगलां. ते आमचे दुकान बी आसा हांगासर 3-4 दुकान आमचे आहा आनी आमकां ते सोसूंक जायना हांगासर इतले ते घाण वास येता ते उदीक वयता ते उसयता सगळे गाडी वयता तांकां सांगलां हांगा बॅरिकेड घाल म्युनिसिपॅलिटी ती बॅरिकेड घालूंक ना ते म्हणटा आतां ट्रेनिंगाक गेलो ते ट्रेनिंगाक गेले आतां वयले म्हणटा आतां ते कलेक्टर ऑर्डर आसा ताका पावसाचे टायम खोदूंक जायना म्हणटा ते नॉर्मल टायमान खोदूंक जायना हे एमर्जन्सी हे घाणीचे उदीक येता आमी दुकानदार आसा आमकां त्रास जाता आनी ते गिरायकाक त्रास जाता ते हांगा भितर सरता जाल्यार सगळी घाण येता भितर हांगा उबो रावले वास येता. केन्नाच्यान चालू आसा हे आतां आसा हे वर्स चालू पूण आतां हे कितें आतां चड जालें पळय हे आतां रिपिटेड प्रॉब्लम हा आमचे फ्यू गेले वर्सा सेम आसलेले आनी इट वॉज नाव दीस टायम इट इज वर्स दॅन वॉट इज लास्ट इयर ओके हो सारको हें जाता खूब हें जायना आनी हे म्हणटात कितें आहा आतां पासींग जावपाक म्हणजे म्हाजे प्रॉब्लम तुजे प्रॉब्लम PWDन गेलो जाल्यार ते सांगतात तेंचे प्रॉब्लम कॉन्ट्रॅक्टराक वच आनी हें सगळें जालां पयलें म्हणून इश्यूज आसलेले ताका बट पयलें कितें केलें टेम्पररी कितें तेंच्यांनी कितें कनेक्शन हें घातलें आनी इट वॉज वर्किंग फायन नो प्रॉब्लम आसलेले बट आतां तेंच्यांनी ते पळय रोड हें केलें पळय हें करपाक सारकें करपाक गेले ते सगळें तेजें उदीक आसलेलें सगळो तो माती आसली ती सगळी बसली बसोन तो इतलें वर्स जाता की आमकां आमचे बिजनस पॉयंट ऑफ व्यू आमकां इतले त्रास जातात वास येता प्लस सायडीक पळय एक स्कॉल आहा स्कॉलान म्हण टेम्पररी आतां कितें केलां तेंच्यांनी गेटूच बंद केल्या बट दीस इज नॉट अ परमनंट थिंग. पयलीं येला रस्तो सारको केलो डेव्हलप आतां परते हें जालां स्टॉला हेंच्यानी आमी शॉपार सांगता आनी आमच्या रेमी फॉर द स्टुडंट आमी सगळ्यांनी सायनी मारून ताका लेटर दिला PWD हय आनी फॉरवर्ड कोणाक तो रेमी कडेन सगळी म्हायती आहा ताका तेजेन त्रास म्युनिसिपालिटी भुरगीं आसता न्ही त्या पांयान तेजे पांय वयता भितर इस्कॉलान वयता ताका कितें कसले फंगस आनी डेंग्यू कितें आनी भंय दिसता. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक हांव पिणा मांद्रेकार आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या हांव आसा म्हापसाचो रेमी स्टुडिओ जावन आसा थंय तशेंच हांगासरूच जे स्कूल जे ज्ञान प्रसारक हायस्कूल जावन आसा त्या स्कुला कडेन आमी फाटल्या वाटेंतल्यान हांगासर आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान ही जी तुमी पळयतात हो त्या खळयेंतल्यान सिवरेज जी आसा ती आतां ऑलमोस्ट गेली कितलेशेच दीस जाले हांगासल्यान व्हांवत आसा. ऑलमोस्ट ऑगस्टाच्यान जो आसा ऑगस्टाच्या स्टार्टिंगल्यान फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्टांतल्यान हो जो इश्यू आसा तो हांगासर स्टार्ट जाल्लो आसा. तशेंच हांगासले जे लोकल्स जे हांगासले शॉप ओनर्स आसा तेंचें म्हणणें अशें आसा की एवरी इयर रिकरींग असो हो इश्यू जावन आसा बट ह्या वर्सा हो इश्यू जो आसा तो आनीक वर्स जातना दिसून आयला. तशेंच हांगासल्यान जी आसा ती येरादारी करपी स्कुलाची भुरगीं जावन आशिल्ल्या कारणान तशेंच जे शॉपकिपर्स हांगासले आसात लोकल जी आसात तांकां हांगासर खूब त्रास जातना आमकां दिसून येता. सध्या पावसाचो सिजन हो चालूच आसा आनी पावसान जायती दुयेंसां डेंग्यू मलेरिया आनी जायती अशीच सांडपाणया खातीर जाल्ली दुयेंसां जी आसा ती आमकां दिसून येता आनी जेन्ना अशी हांगासर रस्त्यार ओपनली कितलेशेच दीस जाले सिवरेज जी आसा ती नेटान व्हांवता तरी आसतना हांगासर एक्शन ही कित्याक घेतली जायना. हांगासले जे हायस्कूल आसा जे हांगासले बाकीचे शॉप ओनर्स आसा हांच्यांनी मेमोरेंडम सुद्दां जे आसात ते हांगासल्या म्युनिसिपालिटीक म्हणा PWDक म्हणा हेल्थ डिपार्टमेंटाक म्हणा तशेंच बाकीचे जे ऑथॉरिटीज आसात तांकां सगळ्यांक जी आसा ती मेमोरेंडम और कंप्लेंट जी आसा ती रितसर दिलेली आसा तरी आसतना पावसा कारणाक लागून आयज हें काम आमकां करपाक मेळना आनी ह्या आमच्या डिपार्टमेंटाचे न्ही त्या डिपार्टमेंटाचे न्ही अशी करून जी आसा ती ब्लेम गेम जी आसा ती हांगासर फक्त एकामेका वयल्यान दुसऱ्या कडेन शिफ्ट जी आसा ती जायत आसा. पण हांगासले जे थळावे आसा तांचे अशें म्हणणें आसा की हेचेर एक्शन जी आसा ती बेगिनांतल्या बेगीन जावपाक जाय कारण हो जो सिवेज हो पळय जो रस्त्यार असो ओपनली व्हांवता हो आयज बंद जावपाची गरज आसा कारण हांगासर तेंचे जे शोरूम्स आसात कितें आसा थंय सुद्दां तांकां काम करतना हांगासर व्हडा प्रमाणात त्रास जाता. फाटल्या कांय दिसांच्यान पावसान विसव घेतला मात गोंयच्या कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडटा.
फुडले 7 दीस म्हणल्यार 15 ते 21 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाकडेन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ध्वजारोहण केले. या संदर्भात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी हुतात्मा स्मारकाक पुष्पचक्र घालून आर्गां ओंपली. विकसीत भारताचो खरो फायदो आयचे जेन झी आनी जेन अल्फा पिळगेक मेळटलो आनी देशाचे प्रगतीचीय जापसालदारकी हे पिळगेचेर आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. आदल्या पिळगेन स्वातंत्र्या खातीर बलिदान दिलो. आतां फुडलीं 25 वर्सां देशाच्या उदरगती खातीर ओंपपाची गरज आसा. तरणाट्यांक जबाबदार नागरीक जावन राष्ट्र निर्मितीत योगदान दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलें. आज पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक हे पुराय जाला. येता त्या 25 तारखेक देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्ते ह्या पुराय प्रोजेक्टाचे अनावरण करपाचें आमी थारायलां. इन फ्युचर हे पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक हे एक आमी म्हणटा तशें टुरिस्ट डेस्टिनेशन जावचें. प्रत्येक येयल्ल्या लोकांनी हांगासर व्हिजीट करचें हेंय आमच्या तकलेंत आसा. म्हणूनय हे ब्युटिफिकेशन आनी डेव्हलपमेंट ह्या स्मारकाची केल्ल्या. आयच्या दिसा हांव चड न उलयता ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण आमी 25 तारखेक करतलेच. पण म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की आयच्या ह्या दिसा आमी पळयता की मोठ्या प्रमाणात शाळेचे भुरगे हांगासर हजर आसा. आनी त्याच खातीर आतांच जे आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांच्यांनी सांगलें की आमकां अभिमान आसपाक जाय स्वातंत्र्याचो. बट त्याच बरोबर ह्या स्वातंत्र्याची विकास गाथा फुडें व्हरता आसतना विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपाचोय होय आमी थारोवपाक जाय. आनी म्हणून आमी आशिल्ले हांगासर घडये कदाचित विकसीत भारत करपा खातीर रात आनी दीस काम करतले. फुडलीं 20 वर्सां म्हणजे विकसीत भारत 2047 या देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तितून आमचे सगळ्यांचे योगदान आसतलें. पण ताजे फुडलीं 25 वर्सां ही कोणा खातीर आसा? हांगासर आशिल्ल्या झेन झीज आनी झेन अल्फा खातीर आसा. म्हणून हांव त्या सगळ्यांकडे मागता की हय ह्या भारताचे खऱ्या अर्थात विकासाची गाथा गावपी तुमी आसतले. आनी विकसीत भारत जेन्ना पूर्ण जातलो तेजो खरो फायदो जर कोणाक मेळटलो आसत जाल्यार तो म्हाज्या धाकल्या भुरग्यांक जे झेन झी आनी झेन अल्फा म्हणटा तांकां. त्या खातीर ह्या भारताचे जबाबदार नागरीक म्हणून वागात आनी हो देश प्रेम तुमच्या मनात तिकोत तगोवन दवरपाचें काम करात. आनी विकसीत भारता खातीर हांव इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी रिसर्च ह्या क्षेत्रात खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतलो. हाच्या खातीर शपथबद्ध जावपाची गरज आसा. स्वतंत्र सैनिकांनी आपल्या प्राणाची आहुती या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर दिले. पण आज आमकां प्राणाची आहुती दिवपाची गरज ना. तर आमकां ही यशोगाथा गाथा आसतना विकसीत भारताचे वाटेकारी जावपाची आमकां गरज आसा. म्हणून तर सगळ्या भुरग्यांनी विकसीत भारतात वाटेकारी जावपा खातीर सज्ज आसचे इतकेच तुमच्या लागीं मागता. केप्यां कुसमण वाठारांत कुडचडे मडगांव रस्त्यार टाटा नेक्सॉन आनी स्कूटरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकीचेर आशिल्ले बापूय पूत गंभीर जखमी जाल्यात. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात पुराय बातमी. तुमी पळयलां आसतलें हांगा वलतार आनी वलत मातशें रिस्की आसा. पण थंय कितें जाता थंय ओवरटेक बी करपाक मेळना. पूण जांकां खबर आसा ते करना. आतां ही पळय गाडी आशिल्ली ती MH. आतां तो ड्रायव्हर गोंयकार म्हणटा पूण ताका म्हाका दिसता अदमास ना ह्या रस्त्याचो. म्हणटकीर ताणें ओवरटेक करतना त्या बायकवाल्याक उडयलो. तो बायकवालो आमचो कोळमेचो ताका आमी वळखतात. तो आपल्यालो ट्रिटमेंट घेवपाक म्हणून गुडयेर वतालो. ताका बाबड्याक मोखून आनी इतली स्पीड नाशिल्ली ती गाडी. कित्याक काय म्हणल्यार ताच्या हाडाचो कुडको जो आसा तो गाडये भितर भरिल्लो. गाडयेची पळय हेडलायट आसता पळय थंय ते अशें पॅनलान असो भरिल्लो हाडाचो कुडको. आनी ताजे हाडाचो कुडको ताजो नाच जाल्लो. ताजे मदीं ताजो पार्टच नाशिल्लो पांयाचो आनी पांय सामको लोंबकळटालो. तो सालवार तो व्हडलो बाबडो. आतां आय डोंट नो हाव फार हीज मेडिकल ट्रिटमेंट वील गो. पुणून अशे तरेन नेग्लिजन्सान गाडी चलोवन ताका बाबड्याक गाडी मोकून ती गाडी येताली ती कार येताली ती मडगांवच्यान सावड वताली. मडगांवच्यान अशी वताली केपें वताली. आनी ते कळमाच्यान येताले. ते कळमाच्यान ते गुडयेर वताले इंजेक्शन घेवपाक पेशंट. हांच्यांनी ताका असो हाडून मोकलो रॉंग सायडीन हाडून. सालवार तो व्हडलो
आनी मोकलो तो बाबडो एका कोनशाक पडला ताजो पांय सामको डॅमेज म्हणल्यार टोटल डॅमेज आनी तो सामको ही वॉज इन टोटल पॅनीक सिच्युएशन आनी ही त्या गाडयेन दोग जाण एक बायल आनी एक दादलो आशिल्लो ती देंवली आनी लोकां कडेन झगडटा हांव इमिजिएटली पयलें आनी हांव गेलो रोखडो वयल्यार ही लोकां कडेन आर्ग्युमेंट करता मोठ्यान म्हणजे एमएच गाडी आहे तो क्या हुआ गाडी पे मत जाऊ नंबर प्लेट पे मत जाऊ अशें म्हणून आनी हांव कितें म्हणटा एक्सिडंट म्हणटा जातात रस्त्यार कोणाली मिस्टेक कितें सगळें बरें आसा तो पडला ताका पयलीं तुमी पळयात ताका हॉस्पिटलान व्हरपाची तुमी कितें तयारी करनासतना तुमी हांगा लोकांचेर सामकी चडटा लोकांचेर झगड्यो करता लोकांक गाळी मारता ती बायल तर म्हणजे इनडायरेक्टली शी स्पॅट ऑन मी तुकिल्ल्या भशेन जालें म्हजी ती आनी ती एपोलॉजायज सुद्दां करपाक तांकां पडून गेल्लें ना म्हाका एपोलॉजी सोड तुमी त्या पेशंटाक पळयात आमी मागीर आमचो सर्वेशक आशिल्ले बायलेन फोन मारून 108 म्हणजे आमी 108 झुप करून हांव फोन ताका व्हेलो कळ्ळें आनी तांणी फक्त लोकां कडेन आर्ग्युमेंट मागीर ते थोडे भुरगे आशिल्ले तांकां सामकी फ्युरियस जाले तांचेर म्हणून ती हांगा आयली आनी गाडयेंतल्यान पळून गेली तांची खंय ते पार्टी आशिल्ली खंय पेलासियो दे दिया म्हणजे हांव कितें म्हणटा तुमी एका खंयच्याय मनशाक उडयलो तुमचे मिस्टेकीन नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग करून तुमी उडयलो तुमच्या गाडयेन उडयलो आनी तुमी त्या पेशंटाक हांगा सोडून तुमी वयल्यान पार्टी करून बसता वयल्यान लोकां कडेन झगडून कळ्ळें न्ही म्हणजे आमी पुलिसांक सांगलें की आमी तुमकां ही गाडी हालोवपाक दिवची ना जो पर्यंत ती येना ताजो ड्रायव्हर आशिल्लो हांगा ती जो पर्यंत तुमी ती येनात हांगा तांकां पुलीस हाडून आमकां एपोलॉजी सगळ्या लोकांक एपोलॉजी मागना त्या लोकल आमी सगळे ह्या घरांतले लोक एकठांय जाल्ले बाजारांतले थोडे लोक आयिल्ले त्या लोकांक जो पर्यंत तुमी एपोलॉजी मागना तो पर्यंत आमी गाडी तुमकां काडपाक दिवपाना म्हूण सांगलें पुलीस मागीर आमचो मिनिस्टर फॉर सोशियल वेलफेअर सुभाष फळदेसाय तोय आयलो तांणी लोकांक सपोर्ट केलो आमकां आनी तोय लोकां बरोबर उबो रावलो ही स्टूड वीथ पीपल हांव ताका थँक्यू म्हणटा आनी दुसरें म्हणल्यार ताका मागीर तांकां हाडलो तरी तांची उलोवपाची भाशा जो एटिट्यूड आशिल्लो पळय तो टोटल रॉंग आशिल्लो टोटल रॉंग आज दनपारां 12:30 सुमार जे प्रमाणे जो कावन्सिलर केपें कावन्सिलर अमोल काणेकारान सांगलें की एक बायक आनी कारी भितर अपघात जालो आनी जी कार आसा ती मडगांवच्यान कुडचडे वाटेन येताले आनी जी बायक आसा ती केपेंच्यान मडगांव वाटेन वयता खंय तरी कारीन रॉंग सायड येवन तिका धक्को दिला आनी त्या दोगांयनी ज्या प्रमाणे केपे पुलिसांनी म्हायती दिली दोगांयनी बापूय आनी चलो जो बापूय फाटल्या बशिल्लो आनी चलो तो दोगांयनी इंजर्ड आसा सद्या बापायक सिरियस पांयां इंजरी जाल्यान ताका GMC एडमीट केला आनी चल्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव एडमीट केल्ले आसा हांव गोमंतक TV खातीर केपेच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV जय हिंद जय भारत समेस्त भारतीयांक 80व्या स्वातंत्र्यताय दिसांची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी उत्तम पार्सेकार आदलो मुखेल प्रधान अभियंतो पेडणे मतदारसंघ माझे नाव ललिता लोह गावकर मी कुर्चिऱ्या भटवाडी रावता तेन्ना म्हाजो घोव एक्सपायर्ड जालो म्हणजे सुसायड करून हेल्प करपाक म्हाका घर रावपाक कितें हें नसलें तेन्ना सद्गुरू धुमे हांकां तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केलो म्हणजे घर बांदून दिता म्हणून आनी आयज तेंच्यांनी भुमी पुजन केलां आमी तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केलो कितें जावं म्हाजे धाकटे 2 जाण भुरगीं आहा तेन्ना हेल्प केलो त्या बद्दल मी तांकां थँक्यू म्हणटा आनी तेंचें देव बरें करूं
बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है.